ते मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी पळय स्थापन केल्ली तेच्यो जवळ जवळ 5 मिटिंगो जाल्ल्यो जवळ जवळ आनी इतल्या कोटीचो एअरपोर्ट बांदून जाता तर सादो एक बेश्टो स्टँड नोटिफाय करपाक पेडणेच्या युवकां कडेन 13 मिटिंगो घेवच्यो पडटा म्हणजे स्टँडाचो येदो व्हडलो विशय आसलो आनी मोटर व्हेकल एक्टान आसून सगळ्यांच्या वतीन जो एक निर्णय जालो आणि तेतून आम्ही असे जाहीर केले की आयच्यान शांतकायेन म्हणजे पीसफुली आम्ही निदर्शन करतले कसलेच प्रकारचे गैरव्यवहार जावचे ना म्हणून. सो जेन्ना आम्ही राती सगळी तयारी केली थंयसर आम्ही व्यवस्था केली सगळी आणि जेन्ना मागीर कळ्ळें तांकां की आयज व्हडल्या प्रमाणात निदर्शन जातले जाल्यार सेक्शन 144 इम्पोज केला. तेजी जर ऑर्डर जर तुम्ही पळयली जाल्यार ते अशें मान्य करता की वी आर डिमांडिंग फॉर अवर रायट. म्हणजे सरकार दिवपाक रेडी ना, आमचो डिमांड आमी घालीत आसा आणि सरकार इनकेपेबल आसा डिमांड फुलफील करच्या खातीर म्हणून 144 सेक्शन इम्पोज केला तेंच्यांनी. म्हणजे आमी खंय ह्या नोटिफिकेशनाचो जर मिनींग जर पळयलो जाल्यार आमी सारखे आसा कायद्या प्रमाणे. कायदो ब्रेक कोण करता? आमचो डिमांड फुलफील जायना म्हणून आमी शांतकाय निदर्शन करता आसात जाल्यार आमकां निदर्शन करपाक भाग कोण पडटा? जाल्यार सरकार, सीएम, पर्यटन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट मंत्री. सो एका तरेन तुम्ही एग्री करता की वी आर अकॉर्डिंग टू द लॉ, आमी जे कितें करता ते आमी कायद्या प्रमाणे करता आणि तो कायद्या प्रमाणे करून सुद्धा दुसरो 144चो गैरवापर जर कसो करत आसा जाल्यार हे सारकें कळटा. फर्स्ट पॅरा जर आमी ऑर्डरीचो जर पळयलो जाल्यार तेजो. सो म्हाका दिसता की कायद्याचो पुरेपूर दुरुपयोग कसो करचो हेच्या पयलीं सुद्धा केल्ले आसा सरकारान आणि हे लायव्ह उदाहरण आसा. आयज मेरेन जितके आमी आंदोलन केले एकाय भुरग्यान खंयसरूय वायलेंट करूंक ना किंवा कसलेच गैर कृत्य करूंक ना. सरकाराक भंय पडलेलो की बाबा आपणाची इज्जत खंय तरी वयतली इंटरनॅशनल लेवलाचेर आणि खंय तरी पर्यटनूय मागीर खचतलो की बाबा कितें चल्लां गोंयान म्हणून. सो तो मेसेज वचोंक जायना म्हणून तेंच्यांनी काल 144 सेक्शन केले आणि ती रिस्ट्रिक्टेड एरिया करून सोडली. कळ्ळें. सो एकूच डिमांड आतां जशें सांगलें तामणकर बाईन की जो मेरेन लिखीत स्वरुपात कितें मेळना तो मेरेन सगळे भुरगे हांगा आसतले. आत्ता आमदाराची स्टेप्स कितें आसा? आमदारान तेच न्हू आमदारान मदीं पडोन विशय सुटावो केला आनी फक्त तांकां लिखीत जाय पळय ते आपूण 5 पर्यंत वाहतूक खात्यांतल्यान हाडून दिता म्हणून सांगला. म्हणून सगळ्यांनी निर्णय कितें घेतला की हांगाच रावचें म्हणून तो हाडीसर बोलून. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो कितें आहा दुसरें? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पळय कितें आसा इगो घेवन चलना. शेवटी कितें आसा कायदो श्रेश्ठ आसता सदांच. आतां तो पंचायत मिनिस्टरूय म्हणून ताणें फाटीं पंचायतीची इलेक्शनाय फुडें धुकलपाचो प्रयत्न केल्लो. त्या वेळाचेर आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेले. सुप्रीम कोर्टानय निमाणें अपोल्ड केले की कायदो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जे कॉन्स्टिट्यूशनांतले आहा ते श्रेश्ठ म्हणून. आनी हांगासरूय मोटर व्हेकल एक्टान पळय जे कितें आमकां दिला ते आमच्या हक्काचे आनी ते कायदो श्रेश्ठ. आतां कितें आसा आमी चड हट्ट न करता एक्चुली भुरग्यांचें म्हणना की येलो ब्लॅकूच जायी आनी तांकां सांगलें कितें आमकांय व्हडलो हट्ट करपाचो ना. शेवटी पोटा पाणयाचो प्रश्न आहा. येलोच्या जाग्यार ब्लू मारलो तितून कितें फरक पडटा. आमकां जी सेक्युरिटी जाय आसली प्रोसिजर जो आरटीएतल्यान जाल्लो तो सगळो आरटीएतल्यान जाता म्हणजे तितून पेडणेचे युवक सेक्युअर्ड उरता सगळे. आतां जीटीडीसींतल्यान तर ते जॉयन जावपाक गेल्ले जाल्यार थंय सगळे गोंयचे लोक जॉयन जातले आतां कितें. आनी आतां जी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी तांकां परमीट दिता तितून फक्त पेडणे तालुक्याच्याच लोकांक मेळटले. तितून सुदीप तामणकर शिवोलेच्यान येवंक मागोवंक शकना. तेंच्यांनी आमदारा कडेन अट घातलेली की सरकाराचेर आमचो विश्वास ना, लिखीत आहा कितें ते दिवनी. त्या प्रमाणे आमदारान 5 पर्यंत आपूण लिखीत बरोवन हाडटा म्हणून सांगला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान. ताका लागून आमी कितें थारयलां की हांगाच रावचें म्हणून. त्या दिसा मुख्यमंत्र्याक जेन्ना तुमी मेळ्ळे तेन्ना तुमकां म्हणजे अशें म्हटलेलें की तो ह्यो विशय काबार जालो म्हणून. पण हेच्या फुडें आतां उरलो कित्याक फक्त लेखी खातीर उरला? ना मुख्यमंत्र्याक ज्या दिसा पळय मेवल्या तेन्ना तेचेर सॅटिस्फाय नासले. तेन्ना परत तांकां घुवडायल्ले न्हू एपाच्या थ्रू यो मागीर जीटीडीसीच्या थ्रू यो म्हणून ओपन हें कांय नासलें. म्हणटच जेन्ना आमी आतां आमचें आंदोलन चालू दवरतले हे सरकाराक कळयलें आनी कोर्टाकूय आमी वयतले. एन एडवोकेट जनरलाक सुद्दां कळयल्लें कितें म्हणून खंय तरी मागीर ती शेवटी कितें आहा भारतीय जनता पार्टीचे तांकां नाक व्हडले आसता हे सबंद गोंयाक खबर आहा. आनी खंय तरी हो विशय वाडोवन कायद्याच्या दृश्टींतल्यान मागीर कोर्टांच्यान भितर तेचेर सोल्युशन येयल्लें जाल्यार आमी हक्कान सांगतले आसले न्हू आमी कोर्टांच्यान मेळयला तुमी कोण सांगपाक.
म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी आपले लोक प्रतिनिधी जो आहा ताका म्हत्व दिवन विशय सोपोवपाचो प्रयत्न केलो. पण त्यांच्यानी डिसिजन मान्य केलेलं की येल्लो ब्लॅक जी आसा ही आमी तुमकां स्टँड थंय दिता अशें म्हटलेलें. हे घालून दिल्ले क्लॉज कंडिशनल घालून दिल्ले कितें म्हणून की जवळ 50 टॅक्सिंग दिता म्हणून हां. कंडिशनांतले भितर आनी ते बी एपाच्या अंडर बी दितले म्हणून GTDCच्या अंडर. आतां तांकां तेंचो स्वतंत्र कावंटर मेळटलो. रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी स्टेट नोटिफाय करतली, स्वतंत्र तेंचो कावंटर मेळटलो आनी फक्त तितून कितें आहा, एक पेंट जो आहा तो खंय तरी येल्लोच्या जाग्यार तुमचो blue डिमांड येतलो. आतां कितें आसा, कितले टॅक्सी लागचे अशें म्हणून कितें आसा आंकडो? तेंचे कडेन आहा ते एप्लिकेशनां करतले न्हू. आतां पेपरार ज्या तरेन जायराताय येयल्या तेन्ना सोमारच्यान तेंच्यांनी एप्लाय करचें म्हणून सांगलां. ओके, म्हणजे ह्या अंडर वचपाक तुमी रेडी ना? ना ना ना. येल्लो ब्लॅक जी आसा ती तुमकां कितलीय जरी तेंच्यांनी मागले, 1000 जर गाडये हय. जर मागले जाल्यार ते तुमी घालपाक रेडी हय आसा. हय. आणि ते जर आतां आयज जर तेंच्यांनी जर ना जर दिले जाल्यार फुडली तुमची स्टेप्स कितें आसतली? लिखीत ना दिले जाल्यार हय. आमचे दोनूय आंदोलनाची आमची तयारी आसा. म्हणजे सरकारान भियोन आतां काल थंय कितें आहा, आयज निदर्शनां जातली म्हणून 144 लायला. एक्चुली सरकाराक कितें आहा, लोकशाहीन आंदोलन करपाचो आनी भारतीय जनता पार्टीचे वयर कशी चल्ल्या, आंदोलनाच्याच रुपांतल्यान चल्ल्या. म्हणून हे दुर्दैव कितें की ते आतां 144 बिलान लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. न्हू असली जर इतकी तर तुमकां लज दिसता जाल्यार ह्या युवकांक कित्याक रस्त्यार हाडले? ते स्वताहून येवंक ना न्हू आनी मुद्दम हांगासर नमूद करता. येदो व्हडलो एअरपोर्ट बांदता म्हणसर ते मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी पळय स्थापन केल्ली, तेच्यो जवळ जवळ 5 मिटिंगो जाल्ल्यो जवळ जवळ आनी इतल्या कोटीचो एअरपोर्ट बांदून जाता. तर सादो एक बेश्टो स्टँड नोटिफाय करपाक पेडणेच्या युवकां कडेन 13 मिटिंगो घेवच्यो पडटा. म्हणजे स्टँडाचो येदो व्हडलो विशय आसलो